गीत घेऊया पेज 13 A26 सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरूया, दुनिया देवाक वळखूया, आनंद आमचो ताका जोया, तारणातो गोडोक दुनिया, जिवितांत जोरून दुनिया, आमकां भुरग्यांक तुवा दाखोय, तुज्या राजान व्हरून पावोय. हेच ते मनीस रोगता मासाच्या ओसोक चोयंबाचे आपले रोगत वारून पवित्र सोबा ताणेन रोयली. सोम्याच्या कोश्टांची काल्स ते पियेले आनी जावंक पावले देवाच्या मोगाचे. आयज आमी बागेवन पेद्रू आनी पावलो दोरून दूत हांची दोबाजीक परब सुमरूम थाव. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसा ती मनांत दवरून ह्या आतां मिसान भक्तीपुणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे मागया. हांव पातकी हांव पातकी सोरपदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून ताणून विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारी सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sangat
मागुया. सुरपुदितात देवा, भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू तुज्या धरून दुतांची दोबाची परब समारंभूंक आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मोन्यारपणा वरवीं पवित्र सुबेचे सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वदां पाळूंक तूंच आमकां गोठाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आमी शितिदान आयकुयात. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोड राजा पिडाबीत दिवंक लागलो. जॅकोबाक जोआच्या भावाक ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मानलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याचें परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बुणकुणीन घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे परबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बुणकुणीन आसलो तितले वेल पवित्र सभा ताचे पासत तामो नासतना देवाक मागणें कोत्ताली. हेरोड पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकल्यांनी बांदलोलो आनी पहारेदार बुणकुणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूद उजवाडांत भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, बेगीन उठ. थंयचे थंयच ताच्या हाताच्यो सांकल्यो भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केलें. उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुज्या आंगावेलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकलो आसलो, कित्याक तें एक सपन म्हूण तो चिंतालो. पहारेचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोकडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच ताका उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोडाच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पूर म्हाका निवाडटा. म्हणुया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पूर म्हाका निवाडटा. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून
खालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. ताचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तगली पोंदां घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोल्लिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. ताच्या सेवकान भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा. पाग्योन पावलून तिमोथाक बरयल्लेले दुसरे चिठी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रामाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोरसोगती वोन मोसुमदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या आसण्याक ओर्तरेकता तितल्याकूय. पूण म्हजे उदेशी शुभ वर्तमान पूर्ण पोटगुटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांक ती आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी गोठाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राजान म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्याची सांग कोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातात जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोक्ता मासान न्हय पूण स्वर्गा आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटेचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गेच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गांत बांदलेलें जातलें
आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakani toka Krista. भयणीन आनी भावनू, देवाची येवजण आमचे सगळ्यां पासत आसा आनी त्या काळार तो आमकां आपयता. आमी देवाचे मजतीन जें आमी कितें करूंक जाय तें कोत्ता आनी तें आमी बरे भशेन करूंक जाय. पेद्रू एके वतीन एक फुडाकार दितालो. कसलें काम तो कोत्तालो? निश्णें दवरतालो. आनी असले ताका बरे अणभव आसलेले, दर्याचो अणभव आसलेलो, निस्त्याचो, मोडाचो, शांतीचो, हे ताणें जिवितांतल्यान सगळें अणभवून तो हुशार आसलेलो आनी तो एक फुडारी आसलेलो. असल्या मनशाक जेजू तयार कोत्ता आनी आतां आपयता निस्तीं मारूंक आनी धरूंक न्हय, आतां मनशां धरूंक. एक आमकां नवी दिशा दिता तो. आनी तो कसो दिता? तो आमकां आपयता, ताचे बरोबर दोत्ता, आमकां सगळें शिकयता, आमकां अणभव दिता आनी मागीर तो पाठयता. पूण पाठयतना एक मात्र आमी मनांत धरूंक जाय, आमी ताचेर जेजूचेर आमचें जिवीत थिरावन ताणेन आमचें सगळो वावर करूंक जाय. हे भाशेन पेद्रूच्या जिवितान घडलें. तो म्हणूंक लागलो म्हज्यान हें करूंक जायना. हांव म्हणटालो हांवच मोग करतां, हांव तुका केन्ना सोडचो ना. पूण मागीर ताणें पळयलें म्हजे वस्तुगी न्हय, पूण तुजे कृपेन, तुज्या आदारान म्हज्यान तें सगळें काम करूंक जाता. आनी ही खालतीकाय ताणेन शिकून घेतली आनी शेवकी तो मेलो. खुर्सात ताका मारलो, पूण जेजू भाशेन वयर ताची तकली करून न्हय, पूण सकयल. पावलो तोय वावुरतालो, पूण तो जाणार आसलेलो. ताणें पवित्र पुस्तक बरें शिकून काडलें आनी तो फारिझेव जालो. आनी फारिझेव जावन तो फारिझेवान म्हणजे पवित्र पुस्तकान कितें सांगलेलें आसा तें पाळटालो. आनी दुसरे जुदेव तो तें पाळी नासलेले जाल्यार तांकां शिक्षा दिवन तें पाळूंक तांकां जबरदस्तेन म्हणल्यार हितून ताका मना कोत्तालो, म्हणजे तांकां शिडकायतालो. असले स्थितीन आसतना जेजूचो ताका अणभव घडलो. ताका खास जेजूचो अणभव घडोंक ना, पूण तो दुसऱ्यांक क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो तेन्ना दामास्केक वेताना जेजू ताका दर्शनांत भेटलो आनी ताचें जिवीत सगळें बदल्लें. आतां हें जाणो जावया की जेन्ना आमी जेजूक अणभवता तेन्ना आमी आदले भशेन आमचें जिवीत सारिना. जेजूक लागून आमचें जिवीत बदलता, आमची दिशा बदलता. आनी तो जुदेवांक न्हय पूण हेरांक जेजूची बरी खबर परगटूंक जेजून ताका नेमलो आनी ताका पाठयलो. आतां तो वेताना म्हणूंक लागलो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सोबेन जियेता आनी जो वावर हांव कोत्तां तोच म्हजे सोबें करून घेता. आनी हाका लागून ताका ते भाशेन मरण मेळ्ळें. ताची तकली कातरून उडयली, ते भाशेन ताका मरण दिलें. तर आमी जाणो जावया की आमी न्हय, क्रिस्त जो आमकां आपयता ताचें सवें आमी रावन तो कितें म्हणून कोत्ता, कितें उलोवंक सोदता तें आमी मागण्यांतल्यान जाणो जावन ते भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमी सारिना, सादता. पूण आयच्या दिसा हांची दोगांयची मदत मागया. हे खांबे इगोर्ज मातयेचे तांचे कडेन मागया आमकांय उदीक आनी उदीक घोठाय दी, धीर दी आनी हो बावर्थ आमचो जियेता तो खोलायेन जिवन देवाचो मोग दुसऱ्यांक परगटूंक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान ही आमकां शक्ती दी. सगळ्यान आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया.
प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरता, तर आमी सगळीं जाणां ताची सवय आसा. सगळीं जाणां हांगसर आसा तितली सगळे आमचे भितर आसा तितले आमी भायर काडया, कित्याक ह्याच पासत तो आमचे ताणें आपलें मरण स्विकारलें आमकां सुटका दिवच्याक. पातकाची शिक्षा ताणें घेतली, तो ताणें आमकांय सांगलां, म्हजो पाटलाव करता जाल्यार म्हजे भाशेन तुमी तुमचो खुरीस पत्करात आनी म्हज्या फाटल्यान यात. जेजू आर्गां दिनवास महिमा वाखाणली तुका. सगळीं आतां उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारया. सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्यातल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारिथावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणी कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची बेठवणीची गायन घेवया. गीत घेवया C20, पेज 36, C20. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमचे बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या देण्या बरोबर बागेवन दवरून दिता पेद्रूची आनी पावलूची खतखतीत विणवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खरे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकालीन सोरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महान दवरून दुतांक वंदिता. आमी पेद्रून भावार्थ उच्चारलो सगळ्या वती पावलून त्याच भावार्थीची आमकां दिली समजोणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिंडांतली गोडगोळी पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो पोरजांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपआपल्या आपोवणे परी क्रिस्ती कुटुंबांत ताणें राष्ट्रांत एकठायली. शेकी त्याच भावार्थाक रोगतान साक्षी दिली ताणें आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता
आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता आनी देवदूतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूकपेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस म्हणजे पासत तें वारावतलें, हें म्हजे उगडासाक करात. मावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुढं जीवनपण पोरगोटा, तुझ्या येण्याकोत रेखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा, सिमांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस आमच्या आदारी बिस्पाक, ह्या सगळ्यां बरोबर तुका आमी दिनवासता. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तुजे पती बागयोन जुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू जो आमच्या सवेन जियेता आनी आमी ताचे सवेन जियेता, तर ह्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळी आमची मागणी तसा मनांत आनी काळजांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुडकींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांटण उतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयांचो राखातांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हजें शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 69 D40 स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो Am
मागुया. सर्वेस्परा तुझे पवित्र शुभेच्छा एकवटांत आमच्या गोवण्या बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत. ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सुबेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विसरल्ल्या गोवण्या खाल तुका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सगळ्या जाणांक परबी ह्या मिसाची. सर्वेस्पद तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. गीत घेवया पेज 239 U18. Pedro Shelia Govlinim Loi Ina Pasot Morong Toyar Ovis Washi Zalia Shisar Kitlo Jesu Viswas Teolio Ovis Washi Zalia Shisar Kitlo Jesu Viswas Teolio Tu kapira Pidritolia Paulo Keloi Posa Guru Pritvi tuji na porgodu Koshtan dogron jiv diung krusu Pritvi tuji na porgodu Koshtan dogron jiv diung krusu. Happy feast to all of you of Peter and Paul. Happy feast, Father.